वेलकम बाब. आज विजय सरदेसाय ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर दिश्टी पडलो आनी ताणें थंय थोडेशे स्टेटमेंट्स केले. हाजेर तुका कितें म्हणचें आसा? हे विजय सरदेसाय म्हणाय ते कलवंतीना फ्रॉम अर्जेंटिना जालो आहा. कोलवंत हा जेन्ना डिमांड ना न्हू ते कोलवंत कोणाचे बरें वचोन उबो जाता. तेसोले विजय एक कोलवंत आनी हो आतां कितेंय फ्रस्ट्रेशन जालां तेका आनी हो कितेंय स्टेटमेंट कोता. हो दुसऱ्यार वस्ताद म्हणटा. हो रस्ताद हे गेलो ग्रोथ चोय गोंयचे परजेन हे गेलो ग्रोथ चोवपाचो 1000% ग्रोथ. जो मनीस सानी घेवन मावतालो सानी, जो मनीस मॅकडॉवल मातालो तो आज ऑडीन भोंवता आनी ग्लेन फिडीच स्कॉच सोदिता. तरी हे गेलो ग्रोथ पयलचो. एका सुय जाल्या कित्यातूच मेतेकुल्यार जावपाची आनी हे मेतेकुल्यार तो कित्याक जाता? कित्याक तेका खबर आहा आपणालो पावर आतां काबार जायत येयला म्हूण. लोक आतां हेका ट्रस्ट कोना म्हूण. हे फातोर्डा टू लंडन स्कॅमाचे सयत. आनी हांव हे जर्नलिस्टां कडेन एक रिक्वेस्ट कोता. जेन्ना तुमी ते क्वेश्चन कोताय ते दोना एक पॉयंटाचे क्वेश्चन कराय. तेकोड एक क्वेश्चन कराय. फातोर्डा टू लंडन स्कॅमात आतां इतुले जाण अरेस्ट जाले, इतुल्यो प्रॉपर्टीज अटॅच जाल्यो. जो विजय म्हणटालो हे कांय न्हू म्हूण स्कॅम, हो बेश्टो आय वॉश मू दुसरी स्कॅमां धांपपाचो. आयज इतुले थिंगा अरेस्ट जाले, थिंगा अटॅच जाल्यो प्रॉपर्टीज हेजे उलय. आतां एक फुलंदेवी आहा बँडीट क्वीन फातोर्डाची, जी 17,500 स्क्वेअर मिटर्स लँड कन्वर्ट कोल्या. आनी हे फुलंदेवीन हुंय आतां थोडे दीस पयले एक मायनिंग टायकुनाक ही प्रॉपर्टी 27 करोडांक केल्या. हेजेर उलय. फातोर्डा की जात तेजे उलय. आयज हो फातोर्डाचो लोक जो फातोर्डा टू लंडन स्कॅमात हो ना म्हणटालो, आपण तेंक वळखोना म्हणटालो थोड्या जाणांक. पूण ते तेगले बाराचे तेगेले फोटो हांवें घायले अपलोड केले फेसबुकाचेर. तरी तुका तें प्रॉब्लेम जाला विजय. हांवें तुका कितें सांगिलां विजय? तूं पेंट देंव वयतलो, हांव तुगे चेडी देंव वयल्या आनी तुगेली चेडी ओलती पिंजतो हांव उगडास तर हे उतराचो. तूं एक पॉलिटिकल कोलवंत जाला आनी तुका कोलवंता मारा तुका आनी कोलवंत मेळ्ळी. आनी ते म्हळ्यार काँग्रेस आप हे आपाले लिडराली क्रेडिबिलिटी कितें आहा ती चोय. हो मनीस शायनागे बंगलो उडयत मू हो थिंग गेल्लो ओल्ड गोवा आनी हाटल्या झोमॅटो ऑर्डर कोन्न हातांसतो दवरलो मनीस. दुसरें किरमिनारा सोड किरम कोलना तांकां जेलींक आयलोलो. तर हे मनशा गेली आनी क्रेडिबिलिटी कितें आहा. लेटली आतां सुलेमानालो सिद्दीकीलो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हे आपाले लिडरान सांगलो मग आपण एश करपाक, तेणे हुंय रीट पेटिशन घालून लायिल्लें. तरी हे मनशाली क्रेडिबिलिटी आनी कितें आहा? हे मनशागे क्रेडिबिलिटी कांय ना. आनी क्रेडिबिलिटी नाहलो मनीस तुजे बारा भोंवताय लवड्या बाराक. चोवपाक गेल्यार तूं एक सॉफिस्टिकेटेड लवडी विजय म्हणटाय तो. चोय मरे म्हज्यान तुका हांवें दाखोवपा जाता हांव कितें कोत्ता तें. मुगे बील आहाय सगळ्या सोसरा दाखोवपा म्हाका. तुगे कितें आहा तें दाखय रे. तुगे ग्रोथ हितू कितकोन जालो तो दलालीपण कोण हांव न्हू तो. राती कोडे 3 वरांचेर सब रजिस्टराक घेवन इंटरकॉन्टिनेंटल वचोन हें कोलो तो लँड डील कोलो तो. तितू कोण आहा तो तूं जाणा. तूं हेसोलो दलाल. ही दलालीपण कोण तूं आतां मेन म्हणटा ते थिंग बांदले. बांदांचे तूं हुंयसो हुंय गेलो चोय. ते दोंड्या वयल्या लोकांक तुवें ब्लॅकमेल कोन्न तेंगेली शेत घेवन उणी पयशांक फोर्स कोन्न नाजाल्यार एक्वायर जातली म्हणून तांकां भिवून. आमी तेसो भिरांत कोणाक आयले ना दलाला. तूं एक कोलवंत आनी कोलवंतां बरें आनी कोलवंत पळय हें काँग्रेस म्हणटाय तें एक. तरी हांव कित्याक म्हणटा हें कोलवंत म्हणून. हे पळय 34,000 क्रोर्स सीएमान हे कोलमू हे सीएम हे बंगल्याक पावले. 35,000 क्रोर्सांचो हिसाब दियाय रे पयलो. ते पयल्यान घाले कोफाजांत. ते पयल्यान घाले आनी एक सीएम आहलो तो लोकांक सांगो भोंवतालो दिसा 1 करोड इटालियन माम्मी धाडूं पडटाले मू. ते पयलीं सांगाय. हे काँग्रेसान आमगे गोंयची वाट लायल्या. तरी हेजेर उलय
विजय आनी हांवें तुका सांगेल मरे हांव तुका कॉन्फरंट करता म्हणून तुका जाता म्हाका सकाळ फोन मारे आनी सांग आपण अमके कडेन वचपा हा मू हांव येता थिंगा आनी तुका दाखयता म्हाका कितू गाडसाय तूं 100 जाणां घेवन राव हांव एकलो येता थँक्यू